नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळेकराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. गोय मंत्रिमंडळाची आयर्न ओर डंप पॉलिसी आणि गोवा शॅक पॉलिसीक मंजुरी. बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. राना वाठारांतले डंप हाताळूंक सरकार घेतलो केंद्राची परवानगी. आमची माती आमच्या गोंयकार आमची प्रगती संकल्पनेचेर आमी नॅशनल गेम्साच्या येजमानकेक सज्ज म्हणटा मुख्यमंत्री सावंत. नॅशनल गेम्साची मशाल लॉन्च. गोंयच्या खेळा संघटनांक दिवपा आशिल्ल्या फंडाचे 80% पैसे एसएजी कडेन डिपॉझिट. मुख्यमंत्री म्हणटा बहिष्कार घालपाची गरज ना. बहिष्कार फाटी गोवा ऑलिंपिक संघटना उपकारी. गोयचे युनिटी मॉल तिसवाडीत मुर्डा मिरशेच्या शेतात मोलाक आरडीए खात्याची 70,000 स्क्वेअर मीटर जमीन पर्यटन खात्याकडेन ट्रान्सफर. सावंत मंत्रिमंडळाचो निर्णय. एक राष्ट्र एक वेंचणुकेचो गोयचे कितें परिणाम. ट्रेलर 2019 दिसलो. विधानसभेच्या 4 मतदारसंघांनी जाली पोटवेंचणूक. बरोबर जाल्ली लोकसभा वेंचणूक. खासा रिपोर्ट. G20 खातीर बायडन सुनक धरून 17 देशांचे फुडारी दिल्लीत. प्रधानमंत्री मोदीच्यो 2 दीस 15 द्विपक्षीय बसका. संवसारीक इश्यूंचेर चर्चा. एकवटीत थारावांचे कुवाडें सुटना. स राज्यांनी 7 विधानसभा सीटांचे पोटवेंचणुकेत 7तले 3 बीजेपीचे. केरळात काँग्रेस UDF, बंगालात तृणमूल, यूपीत समाजवादीन आपापले गट राखले. झारखंडात मुक्ती मोर्चा. खंयच्याच धर्माआड उलयल्यार कारवाय. मुख्यमंत्री सावंताची शिटकावणी. वेलांकणी फादराच्या स्टेटमेंटाचेर प्रतिक्रिया. मंत्री काब्रार म्हणटा सगळ्या धर्मांक समान मान. आणि आसगाव बार्देशात दोंगर कापून प्लॉट. लोकांक त्रास. दोंगर कापूंक परवानगी कशी दिली. जाप विचारूंक आर्जीवाले म्हापसा TCP भायर धरण्यार. खबरो विस्तारान. गोयच्या मंत्रिमंडळाचो मीन डंप पॉलिसी आणि गोवा शॅक पॉलिसीक बावटो. मुख्यमंत्री सावंताची कॅबिनेट बसके उपरांत घोशणा. राज्यात आशिल्ल्या सुमार 700 मिलियन टन मायज मीन डंपाची सरकार पावणी करतलो म्हणून पॉलिसी म्हणटा. राना वाठारांतलो डंप हाताळूंक सरकार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेतलो. कॅबिनेटात आयर्न ओर डंप पॉलिसी आणि गोवा शॅक पॉलिसी 2023 मंजुरी दिल्या. There is an approval of the Goa State Shack Policy 2023 आज कॅबिनेटात अप्रूव्ह केल्ली आसा. And there is an policy for regulating the iron ore dump handling in the state of Goa. Dump policy आणि shack policy दोन्ही आज जे आसा त्या कॅबिनेटात अप्रूव्हल दिल्ले आसा. आयर्न ओर डंप पॉलिसीन कितें आसा ते पळयात. कॅबिनेटाची आयर्न ओर डंप हँडलिंग धोरणाक मंजुरी. राज्यात 700 मिलियन टन मायज आयर्न ओर डंप. सरकारान या डंपाची पावणी करतलो म्हणून पॉलिसीन स्पष्ट बरयला. खाजगी सुवातीचेर आशिल्ले डंप ज्यांची मायनिंग प्लॅनान नोंद ना ते बेकायदेशीर म्हणून धरून सरकार तांची पावणी करतलो. राना वाठारांत आशिल्ले डंप हाताळपाक MOEF मंत्रालयाची परवानगी घेतले. खाजगी सुवाते वयली ज्यांची फी फारीक केल्या ते डंप त्या कंपनीक हाताळपाक दितले. सरकारी जमनी वयल्या डंपांची सरकार पावणी करतले. फी फारीक केल्ल्या कंपनीक 5 वर्सां भितर डंप हाताळचो पडटलो. सरकार सांग्यार 12 कोटी मोडून कुणबी हँडलूम क्राफ्ट विलेज उबारता. It is awarding for the project management consultancy for the Dharashaw company for the Kunbi Handloom Village at Sangem. सरकार सांग्यार 12 कोटी मोडून कुणबी हँडलूम क्राफ्ट विलेज उबारता. आर्किटेक्चर, इंजिनियरिंग, डिझाईन आणि प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटा खातीर कन्सल्टंट घेतला. दारशा कंपनीक नामांकन तत्वाचेर कन्सल्टंट घेवपाक कॅबिनेटान मान्यताय दिल्या. प्रोजेक्टाचेर 3.4 म्हळ्यार सुमार 51 लाख रुपया ताची फी थारायल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
गोयच्या खेळा संघटनांक दिवपा आशिल्ले फंडातले 80% पैसे एसएजी कडेन डिपॉझिट. मुख्यमंत्री सांगता नॅशनल गेम्साच्या मशाल लॉन्च कार्यावळीचेर बहिष्कार घालपाची गरज ना म्हणून उलो. पैसे डिपॉझिट जाले म्हणून गोवा ऑलिंपिक असोसिएशनान नॅशनल गेम्स आयोजकांचे उपकार मानले. बहिष्कार फाटी. मंत्री गोविंद म्हणटा संघटनांच्यो मागण्यो सारख्यो. गोयच्या खेळा संघटनांचे पेंडिंग आशिल्ल्यातले 80% पैसे एसएजी कडेन डिपॉझिट केल्यात. पैसे वेळार मेळना म्हूण नॅशनल गेम्साचेर कोणेच बहिष्कार घालपाची गरज ना. नॅशनल गेम्साचे ऑलरेडी पैसे जे आतां एसएजी कडेन डेपॉझिट केले. म्हाका दिसता तेंच्यांनी बॉयकॉट करपाची गरज ना. थोडोसो डिले जालो काय रोखडेच बॉयकॉट करता म्हूण सांगता. पण तेंच्यांनी आज वचून डायरेक्टर एसएजीक मेळचे. तांचे पैसे जे कितें एसोसिएशनाचे आसा पळय 80% ऑफ द अमावंट ऑफ दर कॅम्प जे वी आर रिलीजिंग. कारण तेंच्यांनी दिता आसतनाच फॅक्च्युअल फिगर 1,500 लोकांचे दिल्ले. सो दॅट 60 लोक फाटल्या फावटी नॅशनल गेम्साक गेले. कितें तरी भितर व्हेरीफाय करूनच पैसे दिवचे पडटा. बट टुडे वी आर रिलीजिंग द 80% ऑफ द अमावंट फॉर देअर कॅम्प and 50% of the amount of their equipment for their association what they want. खेळा मंत्री गोविंद म्हणटा गोयच्या खेळा संघटनांचे इशू खरेच वास्तवाक धरून. सरकार कडल्यान कळाव जालो. सरकारान कालूच 19 कोटी अलॉट केल्यात. आम्ही मान्य करतात की आम्ही थोडेसे फाटल्यान आसात. बट काही कारण एन नंबर्स आसात. डेफिनेटली आम्ही मुखार ते वचून जो टायम जो आसा तो टायम विदीन टायम फ्रेमा भितर सगळ्यो काही गोष्टी मॅनेज जातल्यो असो आमकां पूर्ण कॉन्फिडन्स. विशय जो आशिल्लो जो इक्विपमेंट्स परचेस करपा खातीर तांकां ते आमी ऑलरेडी काल तांकां पयशे ट्रान्सफर केल्ले आसात. ऑलमोस्ट 19 crores फॉर परचेस ऑफ इक्विपमेंट्स आमी ऑल एसोसिएशनाक आमी जिओ कडेन दिल्ले आसात. द क्वेश्चन डज नॉट अरायज ऑफ बॉयकॉटिंग. आनी एक गोष्ट काही गोष्टी पेपर हें केलें कारण जिओए म्हणूया किंवा एसोसिएशन्स म्हणूया दे आर द पार्ट ऑफ द गोवा. सरकारान पैसे दिता म्हूण सांगतकीच गोयच्या ऑलिंपिक असोसिएशनान नॅशनल गेम्स आयोजकांचे एसएजीचे आनी ह्या इव्हेंटा कडेन संबंधीत आशिल्ल्यांचे उपकार मानले. ते खंय आतां बहिष्कार घालचे नात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयचे युनिटी मॉल तिसवाडी तालुक्यांतल्या मुर्डा मेर्शेच्या शेतांत उबारतले. ह्या मॉला खातीर आरडीए खात्याची 70,000 स्क्वेअर मेत्र जमीन पर्यटन खात्याकडेन ट्रान्स्फर करपाचो निर्णय सावंत मंत्रिमंडळान घेतला. ह्या प्रकल्पाक केंद्राकडच्यान 100 कोटी येतले. भारतांतल्या सगळ्या राज्यांनी युनिटी मॉल उबारपाची केंद्र सरकाराची येवजण आहा. तसोच मॉल गोंयानूय उबारतले. गोयचो युनिटी मॉलाच्या जमनीचो विशय आयच्या कॅबिनेटात येयलो. मेर्शे मुर्डा हांगासर जी जमीन आहा आरडीएची ती टुरिझम डिपार्टमेंटाक ट्रान्स्फर करपाचो ह्या कॅबिनेटान निर्णय घेतलो. 70,000 स्क्वेअर मिटर जाग्याचेर तुमी हो जागो म्हाजे फाटल्यान पळोवपाक शकता. आरडीए कडेन आशिल्लो जागो आतां कॅबिनेटान पास करून टुरिझमा डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर केला. कारण युनिटी मॉल हो टुरिझम डिपार्टमेंटा अंडर येतलो आनी ह्या 70,000 स्क्वेअर मिटराचेर हो युनिटी मॉल उबारतले. केंद्र सरकारा कडल्यान 100 कोटी मेरेन इन्सेंटिव्ह ह्या प्रकल्पाक गोंय राज्याक मेळपाक शकता. युनिटी मॉलाचो कॉन्सेप्ट असो की बाकी सगळ्या राज्यां खातीर स्टॉल ह्या युनिटी मॉलान दवरचो पडटलो. बाकीचे युनियन टेरिटरीज आहा तेंच्या खातीर स्टॉल दवरचो पडटलो. मेक इन इंडिया वा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट हे सगळे प्रॉडक्ट आनी हँडीक्राफ्ट त्या राज्यांतले हे विकपाक फेसिलिटी तिका हांगासर करून दिवची पडटली. त्या भायर कॉन्फरन्स हॉल, इव्हेंट करपाक जागो, पार्किंग स्पेस, वर्च्युअल गॅलरी सारकी सगळ्यो सुविधा ह्या एका युनिटी मॉला भितर आसतल्यो. त्या कॉन्सेप्टान हो युनिटी मॉल गोंयान जो युनिटी मॉल जातलो तो मेर्शेचो हायवे तुमी हेवटेच्यान पळोवपाक शकता. मेर्शेचो हायवे बांबोळे वटेन वयता तो तेज्या कुशीकचीत हांगासर आमी जे ओल्ड नियाज बी म्हणून जो जागो वळखता जंक्शनाचेर तेजे फाटलो हो जागो जो आरडीए डिपार्टमेंटा कडेन आसलो तो आतां टुरिझम डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर केला तो युनिटी मॉल उबारपा खातीर. तुमी हांगासर पळोवपाक शकता ह्या सायटाचेर मातशें लँड फिलिंगाचें काम चालू आहा. सो ह्या 70,000 स्क्वेअर मिटर जाग्याचेर हो गोंयचो युनिटी मॉल उबो रावतलो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लोकी शिलकार प्रुडंटा खातीर. आमची माती आमचे गोंयकार आमची प्रगती ह्या संकल्पनेचेर आमी नॅशनल गेम्साच्या येजमानकेक सज्ज आसात. मुख्यमंत्री उलयलो. नॅशनल गेम्साची मशाल लॉन्च जाली. गोयचे विंड सर्फर कात्या कोहेलोन मशाल राज्यपाला कडेन दिली आनी लॉन्चिंग सुवाळो सुरू जालो. नॅशनल गेम्साक सगळ्या संघटनांनी तयार रावचें. सरकारान सुविधा दिवंक कळाव केला आसत पूण ना म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. आमचे वाटे आमचे गोंयकार आमची प्रगती ह्या धर्तीचेर आमी ह्या नॅशनल गेम्स होस्ट करपा खातीर सातत्यान सगळे तयार आसतले. सगळ्या डिपार्टमेंटाचो सगळ्यांचो
आस्पाव सगळ्यांचो सहभाग नॅशनल गेम्स आसा. सगळ्यांचे सहकार्य तितक्याच मोठ्या प्रमाणात नॅशनल गेम्स ऑर्गनायज करपाक सातत्यात आमकां मेळटले. म्हणजे पयले फावटी 43 गेम्स ज्यो गोंयांत जाता तितून होस्ट जावपा खातीर समेस्त गोंयच्या सगळ्या एसोसिएशनात तयार रावपाक जाय. समेस्त तांच्या खातीर लागपी सगळ्यो गजाली म्हणजे तेंचे कोचिंग कॅम्प्स आसतले, तांच्या खातीर लागपी इक्विपमेंट्स आसतले. सरकार सपोर्ट करपाक थोडोसो उशीर जाला आसतलो, बट कळाव जाला आसतलो, पण आमी ना म्हणूंक ना. सगळ्यांक तयारी करपा खातीर जाय ती संद आसा. फुडल्या एका म्हयन्याच्या भितर आपली तयारी तुमी सगळ्यांनी दवरची पडटली. आनी ही तयारी दवरता आसतना म्हाका दिसता आमकां गोंयाकूय बी मेडल्स मेळचे हाजी तयारी आसची. तुमी पार्टिसिपेट जावचे अशी संद परत मेळची ना. कारण आमी इतके एसोसिएशन भायर जर गेम्स जाले आसत जाल्यार घडये कदाचित आमकां इतक्या मोठ्या प्रमाणात वांटेकारी जावपाक मेळचे नाशिल्ले. तितक्या मोठ्या प्रमाणात आमकां वांटेकारी जावपाक आज ह्या गेमीच्या माध्यमांतल्यान जाता. दिल्लीतले G20 परिशदेक संवसारीक टॉप लीडर भारतांतले. युकेचो सुनक धरून इटली, युके, बांगलादेश पीएम, आफ्रिकन युनियन अध्यक्ष बाकीच्या म्हत्वाच्या फुडारी पावले. बायडन सांजे उसरां रशियाचो पुतीन आनी चीनाच्या शीन कुसमारली. 2 दिसांत प्रधानमंत्री मोदीच्यो 15 द्विपक्षीय बसका मात G20चे एकवटीत थारावाचे वाडे सुटना. 6 राज्यांतल्या 7 विधानसभा सिटांचे पोटवेंचणुकेत 7तले 3 उमेदवार बीजेपीचे. केरळात काँग्रेस, UDF, पश्चिम बंगालात तृणमूल काँग्रेस, उत्तर प्रदेशात समाजवादीन आपापले गट राखले. झारखंडात झारखंड मुक्ती मोर्चाचे उमेदवार बेबी देवी जिखली. बीजेपीन त्रिपुरातले 2, उत्तराखंडातली 1 सीट काढली. इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या चांडी ओमनान केरळच्या पुत्तुपल्ली मतदारसंघातल्यान 78,000 मतांनी बायपोलाक जैत मेळयले. भाजपच्या तफजल हुसेनान त्रिपुराच्या बोक्सानगर मतदारसंघातल्यान 30,000 मतांनी जैत मेळयले. भाजपच्या बिंदू देबनाथान त्रिपुराच्या धानापूर मतदारसंघातल्यान 30,000 मतांनी जैत मेळयले. भाजपच्या पार्वती दास हाणें उत्तराखंडाच्या बागेश्वर मतदारसंघातल्यान 33,000 मतांनी जैत मेळयले. तृणमूल काँग्रेसच्या निर्मल चंद्रा रॉयान वेस्ट बेंगालच्या दुपगुड्डी मतदारसंघातल्यान 96,000 मतांनी जैत मेळयले. झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाच्या बेबी देवीन झारखंडच्या डुमरी मतदारसंघातल्यान 1,35,000 मतांनी जैत मेळयले. समाजवादी पक्षाच्या सुधाकर सिंह हाणें उत्तराखंडच्या घोशी मतदारसंघातल्यान लाखावयर मतांनी जैत मेळयले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हिंदू असू वा क्रिस्तांव कोणाच्या देव धर्मा आड उलोवचे न्ही. उलयल्यार कारवाय जातली म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची शिटकावणी. वेलांकणी फादराच्या स्टेटमेंटाचेर मुख्यमंत्र्याची प्रतिक्रिया. मंत्री काब्राल म्हणटा सगळ्या धर्मांक समान मान दिवंक जाय. मुख्यमंत्र्यान योग्य गजाल स्पश्ट केल्या. धर्मीक भडकावू वक्तव्यां करतल्यांचेर कारवायेची शिटकावणी. म्हाका दिसता म्हणजे कोणीच कोणाच्याच धर्माचेर अशा पद्दतीन टिका करचे न्ही. कोणी खंयच्या देवाक मानचो हो प्रत्येकाचो विशय आसा. त्या खातीर कोणी म्हणजे ना हिंदू ना कॅथलीक हेंच्यांनी दुसऱ्या धर्माचेर अशा पद्दतीन खंयच्याच पद्दतीन उलोवचें न्ही. आनी ह्यान फुडें जर कोणी अशा पद्दतीन खंयसरूय उलयलो सुद्दां जर आसत आनी लोकांच्यो भावना डिस्टर्ब जाता आसत जाल्यार सरकार एक्शन घेता. गोवा इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ वेलफेअर स्टेट आनी सगळे रिलीजन आनी सगळे वांगडा भाव भयणी करता. खंय तरी कोण तरी म्हणटा आनी कितें म्हणटा इज रॉंग. whether it is whichever religion, whether it is Catholic, Hindu, Muslim or any religion, speaking against the other religion is not wanted for. And Honorable CM has taken the right stand. In future, if this thing happens again, this action should be taken, including the arrest of those people who talk against any other religion. It may be a religious leader or an individual or anybody. It should be a common factor for all religions. एक राष्ट्र एक वेंचणुकेचो गोंयांत कितें परिणाम जातलो ताचो ट्रेलर 2019चे वेंचणुकेत दिशिल्लो. ते वेळार मांद्रे, शिरोडा, म्हापसा आनी पणजे विधानसभेची पोटवेंचणूक जाल्ली. तेच वेळार लोकसभा वेंचणूकूय जाली. दोनूय वेंचणुकेत मुखेल पक्ष बीजेपी आनी काँग्रेसीक लोकांनी वेगवेगळो रिस्पॉन्स दिलो. खासा रिपोर्ट. एक राष्ट्र एक वेंचणूक चालीक लावंक केंद्रान आदलो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांचे अध्यक्षतेखाला समिती नेमता म्हूण जाहीर केला. एकाच वेळार लोकसभा आनी विधानसभा वेंचणूक घेवपा खातीर यत्न चल्ला. गोंयांत दोनूय वेंचणूक एकठांय जाल्यार निकाल कसो आसूं येता ताचो ट्रेलर 2019त पळोवंक मेळिल्लो. विधानसभा उमेदवाराक मतां पडटात ताचे परस मायज लोकसभा उमेदवारांक मतां पडटात अशें ह्या वेंचणुकेंत दिसून आयिल्लें.
2019 लोकसभा वेंचणुके वेळार 4 विधानसभा मतदारसंघांनी पोटवेंचणूक जाल्ली. ह्या वेंचणुकेचो डाटा पळयात. मांद्रे मतदारसंघात पोटवेंचणुकेत बीजेपीचो उमेदवार दयानंद सोपटेक 13,468 मतां पडिल्ली. जाल्यार काँग्रेस उमेदवार बाबी बाक्कराक 4,239, अपक्ष उमेदवार जीत आरोलकराक 9,343 मतां पडिल्ली. सोपटेन ही वेंचणूक 4,125 मतांनी जिखिल्ली. लोकसभा वेंचणुकेत मांद्रे मतदारसंघातल्या बीजेपी उमेदवार श्रीपाद नायकाक 17,296 मतां मेळिल्ली. काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान 8,371 मतां काढली. श्रीपाद भाऊक ह्या मतदारसंघात 8,925 मतांची लीड मेळिल्ली. बीजेपीची मतां पळयल्यार भाऊन सोपटे परस 3,828 मतां मायज काढली. गिरीशानूय बाबी बाक्कारा परस 4,132 मतां मायज काढली. म्हापसा पोटवेंचणुकेत आदलो आमदार फ्रांसीस डिसोजाच्या पुतान जोशुआन 11,167 मतां काढली. काँग्रेसीच्या सुधीर कांदोळकारान 10,016 मतां काढली. जोशुआ 1,151 मतां जिखलो. लोकसभे खातीर म्हापशेच्यान श्रीपाद भाऊक बीजेपीक 12,704 मतां पडली. जाल्यार गिरीशाक 9,263 मतां पडली. श्रीपाद भाऊक 3,441 मतांची लीड. जोशुआ आनी भाऊच्या मतांचो फरक पळयल्यार भाऊक 1,537 मतां चड पडली. जाल्यार सुधीरा परस गिरीशाक 753 मतां उणी पडली. शिरोडा मतदारसंघाचे पोटवेंचणुकेत बीजेपी उमेदवार सुभाष शिरोडकराक 10,661 मतां पडली. मोगोच्या दीपक ढवळीकरान 10,585 मतां काढली. काँग्रेसीच्या महादेव नायकान 2,402 मतां काढली. सुभाष शिरोडकार 76 मतांनी जिखलो. लोकसभा उमेदवार नरेंद्र सावयकराक शिरोड्यात 14,545, जाल्यार काँग्रेसीच्या फ्रांसीस सार्दिनाक 8,233 मतां पडली. सावयकराक हांगा 6,312 मतांची लीड मेळिल्ली. विधानसभेचो उमेदवार सुभाष आनी लोकसभा उमेदवार नरेंद्रच्या मतांची तुळा केल्यार नरेंद्राक थंय 3,884 मतां चड पडली. काँग्रेसीच्या महादेव आनी फ्रांसीसाच्या मतांची तुळा केल्यार फ्रांसीसाक 5,831 मतां चड पडली. पणजेच्या विधानसभा पोटवेंचणुकेत बीजेपीच्या सिद्धार्थ कुंकळकाराक 6,990, जाल्यार काँग्रेसीच्या बाबूस मोन्सेराताक 8,748 मतां पडली. बाबूस 1,758 मतांनी जिखलो. लोकसभे खातीर जाल्ले मतदानात श्रीपाद भाऊक 8,910, काँग्रेसीच्या गिरीशाक 6,626 मतां पडली. श्रीपाद भाऊक पणजेत 2,284 मतांची लीड मेळिल्ली. सिद्धार्थ आनी श्रीपाद भाऊचे मतांची तुळा केल्यार 2,284 मतांचो फरक दिसता. बाबूस आनी गिरीशाची मतांची तुळा केल्यार 2,122 मतांचो फरक दिसता. गोंयांत लोकसभा आनी विधानसभा वेंचणूक एकठांय जाली जाल्यार मतदार एकाच पक्षाक सरसकट मतां दितले अशें ना म्हूण दाखोवपी हो ट्रेलर. लोकसभे खातीर कोणाक मत दिवपाचे ते थारिल्ले आसता. विधानसभे वेळार स्थानीक उमेदवाराक वेगळो मापदंड. तशेंच ह्या वेंचणुकेक लोकसभा वेंचणुकेत देव नाशिल्ले पक्ष अपक्ष आसता. तेन्ना मतांचो फरक जाणवता. एक राष्ट्र एक वेंचणूक संकल्पना चालीक लागली तरी गोंयांत मतदानाचो ट्रेंड बदलपाचो ना म्हूण 2019 एकठांय जाल्ले विधानसभा पोटवेंचणूक आनी लोकसभा वेंचणुकेंतल्यान स्पश्ट जाता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. गोंय विद्यापीठाचे इंटरनल कमिटीन कथीत लैंगीक अत्याचाराचे केशीत वेळार चवकशी केली ना. ताका लागून आपले नाव पेड्ड्यार जाता म्हणून आरोप आशिल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यान गोंय विद्यापीठाच्या रजिस्ट्राराक लेटर केला. इंटर्नशिपीक गेल्ल्या 2 चलयांचे लैंगीक अत्याचार केलो म्हणून आरोपावेल्यान ताची खात्याकडच्यान चवकशी चल्ल्या. खांडोळा चोरयां स्टोर केल्ली 70 क्युबिक मिटर सुमार लाखभराची बेकायदेशीर रेंव मीन खात्यान पुलिसांच्या टिमीक घेवन जप्त केली. रेंव काडपी श्रीकृष्ण तारी म्हणटा ताका धरला. बिरेस्तारा राती उसरा म्हाड्डोळा पुलीस मामलेदार आनी मीन खात्याच्या टिमीन रेड मारिल्ली. बिरेस्तारा राती कडेन मार्दोळ पुलीस तशेंच मायन्स डिपार्टमेंट, एसिस्टंट जोडीस मायन्स डिपार्टमेंट आनी मामलेदार कोटा हांच्यांनी मार्सेल हांगा खांडोळा हांगासर फेरी टोका कडेन एक रेड कंडक्ट केली. ह्या रेडीन तांकां 70 क्युबिक रेंव स्टॅक केल्ली मेळ्ळी आनी ती तेंच्यांनी रेंव आहा ती सीज केली आहा. ह्या संपूर्ण रेंवी 70 क्युबिक मिटराचेर अरावंड 91,000 रेट जाता. आनी त्याच प्रमाणे ह्या हितूर श्रीकृष्ण तारी A74 रावपी टोंक फेरी खांडोळा एका मार्दोळ पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा आनी फुडली चवकशी मार्दोळ पुलीस करीत आसा. मार्दोळच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक करता. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर बंद करपा आशिल्लो रायबंदराचो रस्तो चवथी उपरांत बंद करचो म्हणून थळावे मागतात. स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्या बरोबर तांची बसका जाली. निर्णय जाल्लो ना.
रस्तो बंद करून हायवे सावन ट्रॅफिक डायवर्ट करतले. उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान कांय दिसा फाटीं नोटीस काडिल्ली. काल एक नोटीस येयली 6 तारखेक 6 सप्टेंबराक नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटांची. ती म्हणल्यार रायबंदर जो रस्तो आसा कॉजवे आसा तो रस्तो बंद करतले. तेजें कारण आशिल्लें तें म्हणल्यार स्मार्ट सिटीचें काम आनी तें खंयच्यान जावपाक तें म्हणल्यार विठ्ठल मंदीर आसा रायबंदर थंयच्यान तें क्रायम ब्रांचे कडेन सुद्दां जावपा आशिल्लें. आनी ते खातीर एक नोटीस काडली म्हणल्यार ट्रॅफिक डायवर्जन. बसीस सगळ्यो ज्यो हायवे वयल्यान वयतल्यो तशेंच 4 व्हिलर सगळ्यो हायवे वयल्यान वयतल्यो. फक्त बायक आसा तांकां हांगसर वेहिकल मुवमेंट अलाव आशिल्लो. अशें आयकपाक येता आतां की जेन्ना स्मार्ट सिटी लोक हांगसर मार्कींग करपाक येता तेन्ना जे लोकल्स आसता तांकां रिक्वेस्ट केली की तुमी बाबा आतां काम करूं नाका, तुमकां आमी फूल सपोर्ट करता पूण तुमी चवथ जावनूच काम करात म्हणून. हेजेर स्मार्ट सिटीचे ऑफिशियल तेजे रावले तेंच्यांनी एक मिटींग कॉल आउट केल्या. ते मिटींगेन डिसायड करतले की ते काम आतां करतले काय चवथ जावन करतले म्हणून. कित्याक लोकल्सांनी रिक्वेस्ट केली तांकां की आतां चवथ आसा आनी चवथी टायमार ते काम म्हणल्यार लोकांक खूब त्रास जातले म्हणून. सो तेजी मिटींग जावन डिसायड जावन एक वेळ कळटलें की काम हे डिटेन जातले काय काम ते पोस्टपोन जातले अशें. स्टुडंटा खातीर चेतन गांव आसा वांगडा हांव शिरीश कुंकळकार. आसगांव बार्देशांत दोंगर कापून प्लॉट जातात. लोकांक त्रास. दोंगर कापूंक परवानगी दितात कशी काय म्हणून जाप विचारूंक आरजीवाल्यांचे म्हापशा टीसीपी कचेरे भायर धरणे. टीसीपी अधिकाऱ्यान जाप दिवची म्हणून नेट. जाप ना. परत आंदोलनाक बसपाची तयारी. आयज गोंयकार हे रस्त्यार येयले इतले पासून तुमकां आतां आमचे गोंयकाराचे चुचुरे दिसना जाल्यार कोणाक तुमी सपोर्ट करता? हे भायले देल्लीवाले, हे लांबाणी, हे सगळे आयज तेणीन रस्त्यार येवंक जाय आसले. आमी न्हू. आमचे गोंय सांबाळपाक आमकां रस्त्यार हाडटात तुमी जाल्यार गोंय कोणाचें? हेज्या पयलीं इतले वर्सां आमचे भुरगे थंयसून आमी वयताले थंयसून जाल्यार केन्ना थंयसर उदकाचो प्रॉब्लेम जावंक ना. ते रस्त्यार उदीक केन्ना येवंकूच ना. आनी आतां ती बिल्डींग जाल्ल्याक रस्त्यार उदीक येयल्यार हे सांगतात की दोंगराचे उदीक रस्त्यार येतलेच म्हणून. काय जातलें तेका सांगले थंयसर एक तुजी कितें तुजी रोड आहा कशी मार ना म्हणटा ती नॉर्मल उदीक म्हणटा टायल्स म्हणटा ते टायल्स घेवन जाल्यार गाडयो न्हू. ते आमकां प्रॉब्लेम ना. आमकां पडलेले ना ते. तो जे मेरेन त्या उदकाचे सॉल्व करिना प्रॉब्लेम त्या मेरेन आमी तरी थंयसर आमच्यो कंप्लेनी फायल करून तशें रावतले. तूं यो आनी आमकां रिप्लाय कर. कित्याक तुजें लेटर म्हापसा धाडला तेका जयदेवान अजून मेरेन एक्शन घेवंक ना. रिप्लाय करूंक ना. सो आमकां तूं हांगा येयल्ली जाय. जो मेरेन ऑफिसर हांगा येवन आमकां आन्सर दिना तो मेरेन आमी उडपाचें ना. आयज 5 मेरेन आमी रावतले. जर तुमी करिना फाल्यां परतून येतले. आमी सोडपाचें ना. आमकां रिप्लाय जाय. अशें धरू नाका की आमी सोडटले म्हणून. आमचे बार्देजान जो धुमाकूळ तुमी घातल्यात पळय तो आमी सॉल्व करपाचें. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.